या गोंयच्या जनतेक कळना हे जाले तरी कशें या गोंयच्या जनतेक आयले आनी आतां ही यात्रा आमी पुराय कुडचड्यांक घेवन भोंवतले. मेन म्हणल्यार हांगासर बेरोजगारीच न्हय पूण जायते म्हणचे राजकारणांत हांगासर जाल्ले आसात जे लोकांक आतां सोंसनात. पुरो जाल्यार तांकां हे बीजेपीचें राजकारण पयला तांणी आमकां अच्छे दिन म्हणून सांगून कसली आमची दशा जाल्या ती गोंयकाराची. आनी जे कितें लोक जोडटा ते कांयच उरोना वयल्यान ताज्याहून चड मोडटा. ही आमची परिस्थिती गोंयकाराची जाल्ली आसा. आयज ही आम आदमी पार्टी ही आसोंडा गांवांत हांगासर पावल्लो आसा. आसोंडा गांवांत कितें डेव्हलपमेंट जालां? आमदाराचें काम आसता की सगल्यो पंचायत्यो सगल्यो म्युनिसिपालिटी ऑल रावंड डेव्हलपमेंट कॉन्स्टिट्युन्सी जावपाक हांगासर एक ग्रावंड आसा फुटबॉल ग्रावंड. 25 वर्सां आदीं तो एक्वायर्ड जाल्लो. आयज पसून तो डिमार्केट जाल्लो ना. एक स्टँड ना, एक जिम ना, हे भुरग्यां खातीर एक इंडोर स्टेडियम ना म्हणून स्पोर्ट्सा खातीर कितेंच ह्या गांवांत आमदारान निलेश काब्रालान केल्लें ना. दुसरें म्हणल्यार हांगासर एक हेल्थ सेंटर बरें जावपाक जाय आशिल्लें. हेल्थ सेंटर आसा ना. तिसरें म्हणल्यार हांगासर एक भुरग्यांक स्विमींग पूल जाल्लो, स्विमींग पूलय ना, कांयच ना हांगासर. हेल्थ सेंटरूय ना. एक मार्केट जावपाक जाय आशिल्लो आसोल्डा लोकां खातीर एक मार्केटूय ना. मार्केट जालो जाल्यार कोण आपल्या थंयसर दुकानां घालून कितें आपलो धंदो करतलो आसले, लोकांक लागीं पडटले आसले. मार्केट सुद्दां ना. म्हणजे पळय आतां 10 वर्सां निलेश काब्राल कुडचड्यार आसून तुवें कितें केलां हो प्रश्न तुका आसोल्डेकार विचारतात. आनी आमकां हांगासर जो प्रतिसाद मेळटा तुका हॅट्रीक न्हू. लोकांक बेगीन हे इलेक्शन येयल्लें जाय आनी आम आदमी पक्षाक हांगासर जैतिवंत मेळयलें जाय. ओवर टू सर जेम्स. आमकां ह्या सरकाराची वीट आयली. आमकां बदल जाय अशें लोकांचे उद्गार आमकां डेयली आयकूंक येतात. कित्याक लोक खरेंच बीजेपीच्या सरकाराचेर विटेल्लो आसा. आमच्या सामान्य लोकांचे प्रश्न कितें आसा? आमच्या सामान्य लोकांचे प्रश्न जे आसात ते उदक, लायट, आमच्या भुरग्यांक शिक्षण आनी आमचे भुरगे शिकले म्हणटकच प्रत्येक कुटुंबाक दिसता की आमच्या भुरग्यांक तांच्या लायकी प्रमाणे नोकरी मेळची. आम आदमी पार्टी सामान्य लोकांच्या ह्याच प्रश्नाचेर उद्गार काडटा. आम आदमी पार्टी म्हणटा की आमकां उदक फुकट मेळूंक जाय. आम आदमी म्हणटा आमचे जनतेक बिजले कडल्यान थाकाय मेळूंक जाय. 24 तास बिजली मेळूंक जाय. आमच्या भुरग्यांक आमी खूब शिकयलें पूण हे शिकिल्ले भुरगे घरा कडेन बेकार बसून पळोवपाक चिंता करपा सारको उपाय. पूण इलेक्शनाच्याच वेळार बीजेपीचो सरकार 10,000 नोकऱ्यो दितल्यो म्हणटा. ह्यो 10,000 नोकऱ्यो फक्त इलेक्शनाच्याच वेळार जुमला करून तयार जातात काय? बीजेपीचो सरकार म्हणटालो तुमी फ्री कशें म्हणटात. आमी फ्री म्हणटात ते अशें जेन्ना प्रत्येक प्रामाणीक नागरीक सकाळी ते रात मेरेन जेन्ना टॅक्स फारीक करता तेन्ना ती सरकाराची जबाबदारी ह्या टॅक्साचे पयशे जे आसात ते नागरिकां पासून गोंयचे उदरगती पासून तांणी वापरचे. तातूंत भितर लोकांक उदकाची बिलां कडल्यान थाकाय मेळची, बिजली कडल्यान थाकाय मेळची, 24 तास बिजली मेळची. आनी प्रत्येक कुटुंबान जर एक भुरग्याक जर नोकरी लागली जाल्यार त्या कुटुंबाचें बरेपण येता. हेंच मागतात. हातून ह्या पणजेचो कितें गुन्यांव? ह्या बीजेपी सरकारान लोकांक सगळ्यांक त्रासान घातले. मायनींग डिपेंडंट आसात तांकां त्रासान घातले. टुरिजम इंडस्ट्री आसात तांकां त्रासान घातले. आनी आयची जर म्हारगाय जर पळयली जाल्यार सरकार आसा काय कितें असो विचार येता. आजची ही यात्रा आमच्या तरणाट्यां खातीर जाणी शिकप करून तांकां आजून पासून नोकरी ना. तांच्या खातीर आम आदमी पार्टी कडेन पुराय प्लॅन आसा. त्या प्लॅना प्रमाणे अरविंद केजरीवाल आनी जॉब गॅरंटी दिल्ली आसा भुरग्यांक, जेणे करून आमचो आम आदमी पार्टीचो सरकार सत्रेर आयलो म्हणटकच ज्या कुटुंबांनी कोणाकूच नोकरी ना त्या कुटुंबाक म्हयन्याक 3,000चो भत्तो दितलो ही आमची गॅरंटी आसा. मायनींग डिपेंडंट जे आशिल्ले जे कोरोनाक लागून त्रासान पडले, मायनींग बंद जावन त्रासान पडले, त्या कुटुंबाक प्रत्येक कुटुंबाक मायनींग परत चालू करू पासून आम आदमी पार्टीचो सरकार मायनींग चालू करपाक शकता जे सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायनी प्रमाणे आसा. त्या नंतर जे मेरेन तांकां मायनींग चालू जायना
ते पर्यंत त्या लोकांक 5,000 भत्तो आसा. कोरोनाक लागून टुरिझम इंडस्ट्री त्रासान पडलेली आसा आनी आमचे कितलेशेच गोंयकार 105 किलोमीटर जी आमची कोस्टलायन आसा तातूंत जे धंदे घेवन आशिल्ले तांकांय बी थाकाय मेळूंक जाय. त्यावय कुटुंबाक आम आदमी पार्टी म्हयन्याक 5,000 जे मेरेन तांचे बिझनेस चालू जायना. आयची रोजगार यात्रेक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा आनी फुडलो सरकार जो आसा तो फक्त आम आदमी पार्टीचोच सरकार गोंयांत जातलो. आता आम्ही चोयना की लास्ट इलेक्शन जावन एक जॉब मेला काडलो आनी आमगे केपें गांवांत आमी चोयलें की स्टार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रायट अप टू मार्केट पासून व्हडली लायन लागली. आयज पासून एकूय बी भुरग्यांक जॉब मेळना. आतां आमगे आम आदमी पार्टीन जॉब दिवपा खातीर एक भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉब इन प्रायवेट सेक्टर म्हणून प्रॉमिस केला आनी जॉब काडिल्ले तांकां. हे इलेक्शन टायमार 10,000 जॉब जशें जैन सरान म्हणलें तें 10,000 जॉब. इज दीस परमनंट जॉब ऑर इज इट टेम्पररी जॉब? आनी एक जॉब हाडल्यान आमचे कडेन पयशे नाय. 10 lakhs 15 lakhs ब्रायब दिवपा हांकां. अगर आमकडे 15 लाख 20 लाख आसले तांकां ब्रायब दिवपाक अदी बरें आमी ते पयशे बिजनेसाक घालचे सारके. द यूथ इज क्रायिंग नाव टुडे फॉर जॉब्स बिकॉज दे डू नॉट हॅव जॉब्स. ऑल एज्युकेटेड यूथ कितली जाण भुरगीं आहाय जी शिकलो आहाय आनी सगळे आहाय ते बेकार आहाय. तेका लागून हे फाटी आमी हो जॉब मेला म्हूण आमी काला तो रॅली काला. It is to show the government what they deserve. Thank you. आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी. जिंदाबाद. रेंज जास्त पार्टी आज तुम्ही रॅली काढल्या जशी आख्खे गोंयभर चालू आसा. तुमचो मुख्य उद्देश कितें? मोदी सरकारान आणि बीजेपी सरकारान आमकां सगळ्यांक अच्छे दिन येतले म्हणून सांगलेले. लोक आशेन रावले 10 वर्सां जाली अच्छे दिनाची वाट पळयत आसा. प्रत्येक कुटुंब आयज म्हणटा बीजेपी सरकाराचेर आमी भिटेले आमकां बदल जाय. बदल इतल्याच कारणाक जाय कारण सामान्य लोकांचे जे प्रश्न आसता उदका खातीर, बिजले खातीर, भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर, आमच्या भलायके खातीर जे ह्या बीजेपी सरकारान आमकां बरें जातलें म्हूण सांगलेलें पूण 10 वर्सां सुद्दां जालीं तरी सुद्दां ह्या बीजेपी सरकारान सामान्य लोकांक कितेंच थाकाय दिवंक कसलेंच पावल उबारलें ना. वयल्यान जाल्यार लोकांन आज मार्गायेन बुडयल्या. आम आदमी पार्टी आता ही यात्रा पुराय कुडचड्यार फुडें व्हरत आसा. खंय खंय वचपाचें? आतां आमी हांगाच्यान तिलापडार वेतले. थंयसर आमी एक 5 मिनटां रावतले आनी थंयसरल्यान मागीर आमी बेतकोटी वचून करमली वाडा धरून आमी मतेगाडेच्यान भायर सरून शिवाजी सर्कला कडेन वेतले आनी थंयसरल्यान आमी रेल्वे स्टेशना कडेन एक ल्हानशें आमी लोकां कडेन मुलाकात करतले. आज पार्टीचो मुख्य उद्देश कितें ह्या रॅलीचो? मुख्य उद्देश आसा की बेरोजगारी इतली जाल्ली आसा की आउट ऑफ हँड इट इज अ क्रायसीस नाव इन द स्टेट ऑफ गोवा. देखून दिसाक सुमार पुराय गोंयांत आमकां सुमार 4,500 ते 5,000 लोक भुरगे रेजिस्टर जाता जॉबा खातीर. म्हणजे ही
फेस्टिवलान हांगासर पळयलें की दिल्लींतल्यान की 35% सुमार आतां आमची बेरोजगारी नंबर 3 इन इंडिया आमी आसा. गोंया एक लास्ट स्टेट हाचे कडेन हँडल करूंक जाल्ली ना म्हणून हे कायदे करूंक ना की 80% ऑफ द जॉब रिजर्व फॉर गोवन्स इन प्रायवेट सेक्टर. हे जर केल्ले आयज हो इश्यू येवचो नासलो, हो इश्यू हाताळटलो आसलो. पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट करेंगे, अकाउंटेबल करेंगे और गोवा की जितनी भी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, गोवा के बच्चों को, हर बच्चे का अधिकार होगा, उसमें अप्लाई करेगा और ट्रांसपेरेंट तरीके से मेरिट बेसिस पर उसको नौकरी मिलेगी. पाणी